वेलफेअर डे आणि आयज आमी फेलिसिटेट केल्ले आहा डॉक्टरांक. तेंच्यांनी बऱ्यान बरें काम केल्लें आसा कोरोना महामारीन त्या टायमार आनी हिंका लागून आयज आमच्या सगळ्या लोकांचे जीव आयज वाचलेले आसा आनी अशें तेंच्यांनी फुडें काम अशेंच तेंचें चालू दवरचें आनी आमचो सहकार्य सदांच तेंकां आसतलो. आम्ही जे कार्य करतो ताचो सगळ्यांचो सत्कार केलो. सगळ्यांच्या वतीने हांव हे एक्सेप्ट करता आणि प्रवीणजी तुमकां खूब धन्यवाद मागता. सी आय वूड जस्ट से की कोरोना इज स्टील देर, इट इज म्युटेटिंग, इट इज नॉट गॉन, अंडरस्टूड नो. आणि जशी आमी एल्डर्स आसा तशी आमच्या कडेन भुरगीं आसा. सो वॉट मेसेज आर वी गिवींग दोज चिल्ड्रन? जर आमीच आयज वॅक्सिनेशन एक्सेप्ट करना जाल्यार आमची भुरगीं कशी एक्सेप्ट करतली? आणि फायनली तांचें फ्युचर आसा न्ही, त्यांच्या फ्युचरा खातीर आमी काम करतात बरोबर. सो आय फील की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तांकां एक मेसेज दिवपाक जाय, एक दाखोवन दिवपाक जाय की वॅक्सिनेशन जें आमी करता तें फक्त आमच्याच प्रोटेक्शना खातीर न्ही तर आमच्या भुरग्यांच्या, आमच्या बाळांच्या प्रोटेक्शना खातीर आसा.